गोयच्या मुखेलमंत्र्यान काल केल्लो स्टेटमेंट की हाजे फुडें सरकारी नोकर भरत्यो फक्त स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जातल्यो हो स्टेटमेंटाचें स्वागत करचें अशें म्हाका दिसता. पूण ताजेर एक रायडर आहा, ताजेर एक अट आहा. अट कितें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन should not be headed by a person whose CR is written by the chief minister. It should not be headed by a bureaucrat. It should be headed by a retired high court judge from Goa. आणि कसलेंच डिपेंडन्स ताका सरकाराचेर आसूंक जायना. कित्याक आसूंक जायना? कित्याक हाजे पयलीं आमकां सगळे गोंयचे जनतेक खबर आहा की ह्याच पक्षान होच मुखेलमंत्री आसतना नोकऱ्यो विकल्यो. आनी आमकां सांगपी कोण हे? आतां आसा तोच मंत्री. आतां आसा तोच बीजेपी सरकारांतल्या मंत्र्यान अनाउन्स केलें की एक आदल्या मंत्र्यान नोकऱ्यो विकल्यो म्हणून. ताजे मागीर कोर्टान गेले आनी थोड्यो नोकऱ्यो स्ट्रायक डावन जाल्ल्यो आहा. म्हणटकर हांकां हिस्ट्री आसा नोकऱ्यो विकपाच्यो. आनी आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून आमकां सांगतले, मागीर आपलोच एक कुट्याचो माकड थंय बसयतले आनी ताका ताजे कडच्यान लिस्टां पास करून घेतले आनी ह्या सायडीन नोकऱ्यो विकतले, ऑक्शन करतले नोकऱ्याच्यो. अशें जावंक जायना. म्हणटकूच म्हजो डिमांड आहा की इंडिपेंडंट बॉडीज हॅव टू हॅव इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीज. म्हणून हे सुप्रीम कोर्टान वचून जेन्ना आमकां करचें पडलें, चड करून स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे बाबतींत, तें तांणी आतां एनफोर्स करपाक जाय. एनफोर्स कशें करपाक जाय की ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान एक रिटायर्ड हायकोर्ट जूज आसपाक जाय, ज्याचो एन्युअल परफॉर्मन्स आनी असेसमेंट रिपोर्ट मुखेलमंत्री बरयना. तो कंप्लिटली इंडिपेंडंट आसतलो आनी डिजर्विंग मनशांक गोंयांत नोकऱ्यो मेळटल्यो. फक्त बीजेपीचे सपोर्टर वा आज हांगाचे थंयचे कावन्सिलरांक फोडल्या नोकऱ्यो प्रॉमिस करून तांच्या भुरग्यांक, असल्या लोकांक मेळूंक जायना त्यो नोकऱ्यो. म्हणटा डिजर्विंग गोंयचे जनतेक, गोंयचे तरुण पिळगेक मेळूंक जाय. हो म्हजो डिमांड आहा. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता एक सरकारा फुडें चॅलेंज आहा की हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन शूड बी जेन्युइनली इम्पार्शियल.